परिक्रमा हो जो उपक्रम असा तो दर म्हयन्याक जाता आणि हो उपक्रम सुरू करपा फाटलें एकच कारण असलें 2 वर्सां पयलीं की इतिहास आणि संस्कृतीची आवड जी आसा ती आमच्या तरुण पिढीन निर्माण जावची आणि प्रत्येक गांवांक स्वताचो इतिहास आसता, स्वताची ओळख आसता. जायते फावटी आमी एखाद्या गांवची अस्मिता आसा न्हू ती काही संकुचित मुद्द्या पर्यंत व्हरता आणि थंय सोंपयता. पूण एका गांवची ओळख जी आसा ही भाषा, संस्कृती, त्या जाग्यावयल्यो वेगवेगळ्यो वास्तू, वस्तू ह्या सगळ्यांशी निगडीत आसता. एकच उद्देश आसलो की ह्या परिक्रमेच्या माध्यमांतल्यान हांव आयज जे सहभागी लोक आसा तांकां डिचोली शहराची जी व्हडली व्याप्ती आसा ती तांकां दाखयतालो आणि आयज मेरेन डिचोली म्हटल्या उपरांत देवी शांतादुर्गा किंवा हांगासली अवर लेडी ऑफ ग्रेट चर्च आसा किंवा हांगासली मशीद आसा इतक्या पुरती ती ओळख मर्यादीत आसा. पूण डिचोलची ओळख जी आसा ही त्याच्या पेक्षा ज्यादा मोठी आसा आणि ती ओळख दाखोवपाचो यत्न जो आसा हो केलो वयतालो. बिशप कास्त्रो द मेलो हो धर्मगुरू जो आसलो तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें आगमन जावच्या पयलीं दिवचले रावतालो आणि दिवचले तेणी साल्वादोर म्हणून जी चर्च बांदलेली ती चर्च आयज विस्मृतीन गेल्लेली आसा. आणि आयज गोंयचे सगळे लोक आसा आनी दिवचलच्या खंयच्या मनशाक विचारले जाल्यार दिवचलची चर्च खंयची जाल्यार ते सरळ नांव सांगता अवर लेडी ऑफ ग्रेसची चर्चीची. पूण 1781 ही चर्च जी आसा ती निर्माण जाली आणि 1998 ह्या चर्चीचो जिर्णोद्धार जालो. पूण त्याच्या पयलीं ह्या गांवांत दुसरी चर्च आसली आणि ही चर्च जी आसा ही धर्मगुरू कास्त्रो डिमेलो जो आसा त्याच्या कारकिर्दीन बांदली गेली. आणि ह्या कास्त्रो डिमेलोचो राजवाडो जो आसलो होय राजवाडो डिचोलेन आसलो. आयज जेका आमी पांच वाडा म्हणटा ह्या पांच वाड्यार जर तुमी गेले जाल्यार पांच वाड्यार थंय एक कपेल आसा. ह्या कपेलान भितरच जेन्ना तुमी प्रवेश करता जवळ जवळ 25 पेक्षा ज्यादा परिक्रमा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत जाल्लेली आसा. आणि ही परिक्रमा केवळ डिचोली तालुक्या पुरती मर्यादीत ना, ही बाकी सगळे जे म्हणजे धारबांदोडा आसा, फोंडा आसा, सत्तरी आसा, तिसवाडी आसा, पेडणे आसा अशा तालुक्यान जाल्लेली आसा. आणि मागीर सालसेत बाकीचे जे 12 तालुके आसा त्या तालुक्यात राजवाडो आसलो की खंयच्या अंतराचेर आसलो म्हणजे न्हंय पासून कितल्या अंतराचेर आसलो हेचे सगळे वर्णन एबे केरीन आपल्या पुस्तकान दिल्लेले आसा. आणि हो जो गांव आसा ह्या गांवचो उल्लेख जो आसा तो वेगवेगळ्या आमच्या धार्मीक ग्रंथांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण ही नदी जी आसा ही फुडें पंचगंगा तीर्थ जे म्हणटा त्या 5 न्हंयां पैकी हिचो एक संगम म्हत्वाचो आसा.